1996चे जे नोटिफिकेशनाचे अंडर दे वर प्रोटेक्टेड. आता NGT हॅज सेड दॅट 2011 म्हणजे आता 7 वर्ष झाली, ऑलमोस्ट 7-8 वर्ष झाली, ती नोटिफिकेशन अंडर यू नॉट प्रोटेक्टेड. सो ते CZMP प्लॅन जावपाक जाय आणि CRZ कशें दितले. सो आय एक्सप्लेन टू देम, ताका पटलें. सो आय टोल्ड देम टू बी पार्ट ऑफ द आतां प्रेजेंटेशन, वील यू अंडरस्टँड आनी तुमकां कळटलें हांव कितें करूं सोदता तें. एकदां आतां केलें जाल्यार तुमकां लायफ लॉंग टेन्शन ना. सारकें जशें मार्क करून ते बिचीचेर हे शेक हे एरियान घालपाक जाय, परतून मागीर CRZ कडेन परमिशनाक घेवपाक गरज ना. सो हें हांवें एक्सप्लेन केलें, ताका पटलें. सो आय हॅव रिक्वेस्टेड आज आमी फोंड्या वयतले, ताका सगळ्याक सांगला 350-400 लोक आसा ते शेकवाले, तुमी जाय जाल्यार म्हजें प्रेजेंटेशनाक येया आनी तुमी अंडरस्टँड जातलें कितें तें. तुमचे कितले प्रश्न आहा, कितले क्वेश्चन आसा ते आन्सर करता. आज सगळ्यो गोष्टी आमी ट्रान्सपरंट दवरूंक सोदता. वी वॉन्ट टू डू फॉर द पीपल म्हणून सांगलें ताका. सो दे अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. इट इज नॉट दॅट CRZ इज नॉट गिविंग परमिशन. It is that because NGT has given an order in their court to see that the CZMP plan that passed, no permission should be given. So based on that, CM had made a statement.